आधीच दुकळ तेतून 13वो म्हयनो अशें मुरगांव पालिकेची जाला। येणावळ कमी जाल्या देखून थकबाकी वसुलीची मोहीम पालिकेन सुरू केल्या। व्यापाऱ्यांची ट्रेड लायसनाय तपासपाक सुरवात केल्या। मुरगांव पालिका सध्या आर्थीक नदरेन कमकुवत जाल्या देखून पालिकेन एक मोहीम चलयल्या। ऐकात नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्साक। ट्रेड लायसन चेक करपाक गेले मार्केटान, थिंगा आमकां डिफॉल्टर मेळ्ळे जायते जे कोणागे बापूय एक्सपायर्ड जाला तेमी ट्रेड लायसन ट्रान्सफर करून घेयना आनी तेमी सबलेट केला सगळीं शॉपां। आमी तांकां आयज वॉर्निंग बी दिलें आनी हेजे फुडें हे भशेन जावपा ना, कित्याक आमी तांकां तेगे ट्रेड लायसन्स कोण आवय बापूय मेला न्ही तेगे शॉपाचेर तेमी तशें दवरला बापायचें नांव ना ट्रेड लायसन ते आमी ते ट्रान्सफर करून घेवपा जाय पयलीं, नाजाल्यार तेंचे आमी एक्शन घेतले कित्याक तेमी पयलीं ट्रान्सफर करपाचें आनी तेमी सबलेटूय केला थोड्यांनी, तेजेर आमी डिसिजन घेतले आनी एक्शन घेतले। पेमेंट्स बी करतात, टॅक्स पेमेंट करतात, टॅक्स पेमेंट तेमी थोड्यान केला ना, थोड्यान केला तांकां आमी आतां करपा लायला। इन बुराय म्हणल्यार ट्रेड लायसन कितें बरोवना तांकां बरोव म्हूण सांगला आनी ते बरोवपा येतले फाल्यां पर्यंत आनी जे कोण बरोवनाय तांकां आमी स्ट्रीक एक्शन घेतले। ए क्लास म्युनिसिपालिटी पूण ए क्लास म्युनिसिपालिटी फाटल्या कितकेशाच म्हयन्यासून रिकवरी खातीर त्रास भोगता आनी त्याच्या खातीर तांचे कडेन सॅलरी घालपाक त्रास जाता। कारण एकूच की हांगा जी रिकवरी जावपाक ती सारकी जायना, तशेंच ट्रेड लायसन्स जावं वेरियस इश्यूज आहा हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आहा। आनी तेच हितून आयज वास्कोचे म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसर एज वेल एज चेअरपर्सन आयज मार्केटात ड्रायव्ह स्टार्ट केली आनी तेंच्यानी वचून चेक केली की कोण कितके ट्रेड लायसन कोणा कडेन आहा कोणा कडेन ना, जावं कोणी कितके ड्यूज पेमेंट आहा हे चेक केलें आनी कोण येयला की जायत्या लोकांनी ट्रेड लायसन्स भरूंक ना, तशेंच तेंचे ट्रेड लायसन ट्रान्सफर ना जावं सबलेट केला। लोक हांगा ट्रेड लायसन काडटा पूण ते शॉपां सबलेट करता हे दिसून येयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी हेचेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेतले अशें तेंचें म्हणणें आसा। गोवा दृश्टी खातीर हिरू महाले, वास्कोच्यान।